आयज आमच्या वांगडा आसा मनोज परब. गोंय सरकारान डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन एक नवो सर्क्युलर इश्यू केला. तो सर्क्युलर म्हटल्यार एक तेंची ऑलरेडी स्कीम एक्झिस्टिंग स्कीम आसा जी 4 जून 2021 येयलेली, डायमंड जुबली गव्हर्मेंट इन्व्हेस्टमेंट फॉर टेक्निकल एज्युकेशन, इन शॉर्ट DJGIFT अशें ते स्किमीक म्हणटा. तितून जे टेक्निकल एज्युकेशन जे स्टुडंट आसले तांकां बेजीक फिजीचेर तेंचे 50% बेजीक फी तांकां भरचे पडटाले आनी मागीर 50% सरकार तेंचे बेनिफिट्स एक प्रमोशना खातीर आनी भुरगे फुडें टेक्निकल एज्युकेशन येवपाक जाय म्हणून ते 50% तांकां डिस्कावंट फीचेर दिताले. आतां एक सर्क्युलर नवो 22 तारखेक ह्या म्हयन्याच्या 22 तारखेक डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशनान इश्यू केल्लो आसा. तितून ते कितें म्हणटा की ही स्कीम जी डायमंड जुबली स्कीम आसा फॉर टेक्निकल एज्युकेशन ती फक्त जेजे कडेन इन्कम क्रायटेरिया आसा, इन्कम क्रायटेरिया तेंच्यांनी धरला अप टू 5 lakhs, जी 21-22 फॅमिली इन्कम एका स्टुडंटाचे फॅमिली इन्कम अप टू 5 lakhs आसा ताका ती स्कीम मेळटली. आनी असो एक सर्क्युलर इश्यू केला एज्युकेशन डिपार्टमेंटान. सो हेजो इम्पॅक्ट स्टुडंटाचेर टेक्निकल एज्युकेशन आनी सरकार एज्युकेशनाच्या बाबतींत कितलो सिरियस आसा हें सांगपाक म्हणून तुमकां फुडें ब्रीफ करता. तुमकां सगळ्यांक येवकार जशी अजयान सांगली ही जी आमची स्कीम आसा सरकाराची डायमंड जुबली इन्व्हेस्टमेंट फॉर टेक्निकल एज्युकेशन DJGIFT, हे स्कीम सरकारान गेल्या फावटी जे 2022 इलेक्शन आसलें तेच्या पयलीं 7 जून 2021 7 जून 2021 ह्या दिसा तेंच्यान ते सर्क्युलर काडून एक स्कीम काडलेली. ते स्किमीन तेंच्यांनी ऑब्जेक्टीव बरयले, म्हणजे ही स्कीम कित्याक काडल्या. आतां इलेक्शना पयलीं जशें सरकार एक प्रॉमिसीस करता तशी ही एक प्रॉमिस आसली. ऑब्जेक्टीव ऑफ द स्कीम हांव वाचून दाखयता. टेक्निकल एज्युकेशन कॉन्ट्रिब्यूट सिग्निफिकंटली टू द सोशो इकॉनॉमिक ग्रोथ एंड डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट, recognizing the fact that higher fees charged for technical education course in comparison to general courses could be a major dissuading capable eligible student from pursuing technical education courses, thereby leading to declining training student seeking admission to the technical courses. म्हणजे तो कितें म्हणटा सरकार की भुरग्यांक फी चड आसल्या कारणान बाकीचे जे जनरल कोर्सीस आसा लायक BA BCom ग्रॅज्युएशन आहा तेच्याकून चड फीज आसा ती टेक्निकल एज्युकेशनाक आसा आनी ताका लागून भुरगे टेक्निकल एज्युकेशनाक वचना. कित्याक फायनान्शियल भुरग्यांचे जे हें आसता तेंची जी एलिजिबिलिटी आसतना तेंचे जे फायनान्शियल स्टेबिलिटी आसता ती तितली स्ट्रॉंग नासता, ताका लागून ते कितें जाता ते वचना. आनी ताका लागून सरकारान म्हणटा की द फायनान्शियल एसिस्टंट प्रोवायडेड अंडर दी स्कीम शाल एनकरेज अँड फॅसिलिटेट मोर गोवन स्टुडंट्स टू एनरोल अँड अवेल टेक्निकल एज्युकेशन अँड ट्रेनिंग, thereby enhancing the employment potential and consequent contribution to the state of economy. येदो व्हडलो हो पॉज आसा. म्हणजे सरकार जसो आयज तुमी पळयता CM सदांच म्हणटा की गोंयान रिस्किलिंग जावपाक जाय, अपस्किलिंग जावपाक जाय आनी स्किलिंगेचे भरपूर तो टर्म्स यूज करता जे ताका कोणें तरी तेच्या IAS ऑफिसरान नाजाल्यार तेच्या कोण तेचे एडवायजर आहा तेंच्यान ताका शिकयला ते टर्म्स तो वयता थंयसर तो बडबडटा. जाल्यार हो जो बडबड आहे CM जी करता पळय ती बडबड आनी हे सर्क्युलर आनी ही स्कीम जी आसा तेतून कितलो डिफरन्स आसा. म्हणजे जमीन आनी आसमान म्हणटा तशें तसो डिफरन्स आयज ह्या तेच्या उलोवण्यान आनी तेच्या एक्शनान दिसता. ह्या स्किमीन ते इतलें सांगता की सरकार 2 लाख 3 लाख जे जॉब नोकऱ्यो मेळपाचे आसा ते नोकऱ्यां खातीर भुरग्यांक ट्रेन करता, अपस्किलिंग करता, रिस्किलिंग करता आनी टेक्निकल एज्युकेशन दिता. पूण ही स्कीम सरकार काडटा आनी हितून ते जशें सांगलें तशें बेस फी जी आसा ती बेस फी भरल्या उपरांत बाकीचो जो तांकां बेनिफीट आसा पळय तो बेनिफीट सरकारान तांकां दिता म्हणून सांगलेलें. आनी हे दिताना खंयसरूच ह्या तेंचो जो सर्क्युलर आसा त्या सर्क्युलरान खंयसरूच इन्कम क्रायटेरिया तेंच्यांनी घालूंक नासली. म्हणल्यार कोणूय भुरगो तो करोडपती जावं तो गरीब जावं खंयचोय भुरगो जो आसा स्टुडंट आसा तो एलिजिबल आसलो. पूण रिसंटली आतां 22/11/2022 म्हटल्यार इलेक्शन जालें, BJPचो सरकार जालो, बजेटानूय एलोकेशन आसतालें, हें सगळें करून हो सरकार न्यू सर्क्युलर काडटा, न्यू ऑर्डर काडटा. डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन आसा पळय तो न्यू सर्क्युलर काडटा. ह्या सर्क्युलरान तो म्हणटा की जेची इन्कम जेचे पेरंट्साचो इन्कम हो 5 लाखा सकयल आसा तांकांच ही स्कीम लागू जातली. 1 वर्स सुद्धा ही स्कीम अजून चलोंक ना. ह्या स्किमीक अजून 1 वर्स कंप्लीट जावंक ना सारकें.
जे चलोवन तेंच्यांनी कित्याक भुरग्यांची एडमिशन अजून चालू आसा जाल्यार हो सरकार आतां ही एलिजिबल क्रायटेरिया कित्याक सांगता. जे भुरगे आनी जो सरकार जो तेचो ऑब्जेक्टीव सांगतालो की भुरग्यांचे रिस्किलिंग जावपाक जाय, अपस्किलिंग जावपाक जाय, तांकां जॉब मेळपाक जाय आनी कितलेशेच जॉब येवपाचे आसा, हजारांनी करोडाची इन्व्हेस्टमेंट येवपाची आसा आनी ताका लागून आमी भुरग्यांक तयार करता म्हणून ही स्कीम काडलेली. विदीन 1 इयर 1 वर्स जाल्या उपरांत रोखडीच ही स्कीम बंद कित्याक उडयली हो आमचो सरकाराक क्वेश्चन आसा. आमकां कितलेशाच भुरग्यांचे फोन येयले, मेसेजीस येयले, तेंच्यांनी आमकां क्लियर कट सांगलें की हो जो तेंच्यांनी सर्क्युलर काडला आनी हे जे तेंच्यांनी चेंजीस केला हे तेंच्यांनी विड्रॉ करची. ही जी ऑर्डर आसा ती सीएमान विड्रॉ करची. चीफ मिनिस्टर स्वता स्किल डेव्हलपमेंटाचो मिनिस्टर आसा, सेकंड चीफ मिनिस्टर एज्युकेशन मिनिस्टर आसा आनी चीफ मिनिस्टरा कडेन फायनान्स डिपार्टमेंट आसा. हे सगळें आसतना सुद्धा हो चीफ मिनिस्टर जो रिस्किलिंग, अपस्किलिंग आनी टेक्निकल एज्युकेशनाचे गजाली सांगता, 2 लाख जॉब जातले म्हणून गजाली सांगता, 10 लाख जॉब नोकरी जातले म्हणून गजाली सांगता, म्हणजे तोंडाक येता तो फिगर सांगता पळय. आनी एका वाटेन आमच्या गोंयकारांक तो हे टेक्निकल एज्युकेशन घेवपाक डिप्राय करता. जे स्टडी करून तेंच्यांनी ऑब्जेक्टीव सांगलेले ते ऑब्जेक्टीव जर आयज ते भायर मारता जाल्यार ह्या सरकाराचेर लोकांनी विश्वास कसो दवरचो. हेतून भरपूरशा भुरग्यांक इफेक्ट जाला, पेरंट्सांक इफेक्ट जाला, कॉलेजींच्यानूय आमकां थोड्या प्रोफेसरांनी आमकां कॉन्टॅक्ट केल्लो आसा आनी ऑलरेडी कॉलेजींक तेंच्यांनी सर्क्युलर धाडला. हे सर्क्युलर तितल्याकूच न्हू, हे 22 तारखेर सगळ्या कॉलेजींकूय तेंच्यांनी टेक्निकल एज्युकेशन जे आसा ते सगळ्या कॉलेजींकूय धाडलेले आसा आनी थोड्या कॉलेजींनी हे सर्क्युलराचेर भुरग्यांक नोटीस काडलेली आहा. भुरग्यांकूय तेंच्यांनी नोटीस बोर्डार नोटीस मारलेली आहा. ते आमी तुमकां दाखयना पूण आमच्या कडेन आसा ती नोटीस. पूण हे आतां कॉलेजीन स्टार्ट केला तितून आमी कॉलेजीक ब्लेम करपाक शकना कित्याक हो सरकार आयज सिरियस ना. आमी इतलोच डिमांड करता. आमी ऑलरेडी डायरेक्टर ऑफ टेक्निकलाक एक लेटर केला. फाल्यां सकाळीं ते इन्वर्ट जातले. चीफ मिनिस्टराकूय भितर सीसी केल्लो आसा. भितर आमी क्लियर कट म्हणटा की हे जे सर्क्युलर तेंच्यांनी केला जे गोंयच्या भुरग्यांच्या शिक्षणाच्या अगेन्स्ट आसा. खरे जे भुरगे टेक्निकल एज्युकेशन घेवपाक सोदता फाल्यां तेंची फायनान्शियल स्टेबिलिटी घरची कशी आसूं डजंट मॅटर कित्याक पयली स्कीम ही सरकारान काडलेली ती स्कीम 2021 जशी काडलेली तीच स्कीम तेंच्यांनी कंटिन्यू करची आनी आतां जो न्यू जो सर्क्युलर आहा तो विड्रॉ करचो हो आमचो डिमांड आसतलो. देव बरें. म्हणून ते कितें म्हणटा क्रायटेरिया कितें म्हणटा? क्रायटेरिया म्हणटा की 5 लाख ज्याच्या पेरंट्साचो इन्कम 5 लाख आनी बिलो आहा तेकाच तो लागू जातलो. हेच्या पयलीं तेका इन्कम क्रायटेरिया नासली. सगळ्यांक ती फ्री आसली. सगळे जे तो गरीब जावं श्रीमंत जावं आतां तेंच्यांनी कितें केलां 5 लाख दवरला म्हणजे 5 लाखा वयर कोणाचे फॅमिली इन्कम आसा फॉर द फायनान्शियल इयर तेका ते स्कीम एलिजिबल जावपाची ना. कितल्या भुरग्यांनी हे केलें फर्स्ट इयराक कितल्या भुरग्यांनी हे केलें अप्लाय केलें? ओके कितले भुरग्यांनी एप्लाय केला ते म्हाज्या कडेन आयडिया ना पूण हे जे आसा पळय हे ऑलमोस्ट म्हाका दिसता सगळ्या टेक्निकल एज्युकेशन भुरग्यांनी केलां आसतलें कित्याक तेका क्रायटेरिया नासली. म्हणजे इट इज एप्लिकेबल टू ईच अँड एवरी स्टुडंट हू इज टेकिंग द टेक्निकल एज्युकेशन. म्हणजे एवरी भुरगो एवरी स्टुडंट जो आसा पळय ते एवरी स्टुडंटान एप्लाय केला आसतली. पूण आतां इन्कम क्रायटेरिया जाल्ल्यान भरपूरशे भुरगे नाराज जाल्ले आसा. चडशे जाण आवय बापूय पेरंट्स बेजार जाल्ले आसा आनी हे सरकारान मातशें पोवन घेवचें कित्याक आतां तुमी 10,000 कोटी 20,000 कोटीचे इन्व्हेस्टमेंट हाडपाचें 2 लाख तुमी आतां मोपा एअरपोर्टाचो व्हडलो येता. सो हे रिस्किलिंग अपस्किलिंग जे प्रमोद सावंत कोणें कोणाच्या सांगण्या वयल्यान तो उलयत आसता बडबडीत आसता पळय ती बडबड तेजी एक्शनान तेणी कन्वर्ट करची एक्शनान तेणी दाखोवची ही आमची मागणी आसा. 5 लाखाच्या वयर आसा तेका एलिजिबल सध्या तो एलिजिबल ना एट प्रेझेंट ह्या न्यू ऑर्डरी प्रमाणे.